भारतीय जनता पार्टी गोवा स्पोक्सपर्सन आणि नॉर्थ फॉर भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष तुमका योगदान दिता. आमच्या बरोबर आसा आमचे वास्कोचे MLA श्री कृष्णा दाजी सागरा, गोवा भारतीय जनता पार्टीचे चीफ स्पोक्सपर्सन आणि SGPDA चे चेअरमन. आणि आमच्या बरोबर आसा श्री जयंत जाधवजी, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट BJP जनरल सेक्रेटरी आणि गोवा BJP स्पोक्सपर्सन. तुमका योगदान मागता दाजी कडे ताणे प्रेसाक संबोधित करचे. सगळ्या प्रेस भावांनी भयणीक नमस्कार. कालूच आम्ही पळयलें की श्रीमती सोनिया गांधी हाणें आमच्या राष्ट्रगान जे वंदे मातरम आता कशे तरेन इन्सल्ट केलो तो हे दृश्य आम्ही सगळ्यांनी टीव्हीर पळयलें. आणि सगळ्यांचे आज काँग्रेसीचे डबल स्टँडर्ड जे आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. म्हणजे वंदे मातरमाक इन्सल्ट करता आसतना जे कृत्य ताणें त्या मिटिंगेक केलें नाल्यार तांच्या कार्यक्रमांक केलें ते जगभर सगळ्यांनी पळयलें. आणि ताजो कन्फर्मेशन म्हणजे तांचोच कार्यकर्त्यांक दिलें की हय आमच्या लिडरान ते आमकां स्टॉप करपाक लायलें, पूण तरी पूण आमी ते म्हणलें म्हणून. सो म्हाका सगळ्यांत पयलीं त्या भुरग्यांनी जे फूल कंप्लीट केलें हांव तांचें अभिनंदन करतां. तांचे भितर खंय तरी एक राष्ट्र भावना आशिल्ली, राष्ट्रवाद आशिल्लो म्हणूनच ताणें ते कंप्लीट केलें अशें म्हाका सांगन दिसता. आनी हो जेन्ना काँग्रेसीचो लिडरूच सांगता की हय आमच्या लिडरान बंद करपाक लायिल्लें म्हणून, तेन्ना खंय तरी काँग्रेसीचे जी एक डबल स्टँडर्ड्स ह्या देशा बद्दलूच न्ही जाल्यार प्रत्येक गोश्टीन तांचे जे डबल स्टँडर्ड्स आसा ते दिसून आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे राष्ट्रगान आमचे लिडर्स म्हणजे पयलींचे बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी हें बरयल्लें. आणि रवींद्रनाथजी टागोर हाणें हे फर्स्ट टायम तांणी ते म्हणलें फूल स्टँडर्ड हे आशिल्लें गान आशिल्लें ते म्हणलें. आणि राजेंद्र प्रसाद जे आमचे आदरणीय प्रेसिडेंट आशिल्ले त्या काळचे 1915 ताणें ते डिक्लेअर केल्लें की हे राष्ट्रगान म्हणून. हें म्हणटा आसतना काल आमकां खूब बरें दिसलें जेन्ना लाल किल्ल्या वयल्यान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री जेन्ना संबोधन स्टार्ट केलें, आपलें भाशण स्टार्ट केलें, ताच्या पयल्याच फावटी म्हणजे इतल्या वर्सां मागीर न्ही स्वातंत्र्या मागीर हे राष्ट्रगान आमचे लाल किल्ल्याचेर वाजयलें गेलें आणि ते म्हणलें गेलें. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की हे राष्ट्रगान कितें म्हणून आशिल्लें, हे राष्ट्रगान कित्या खातीर आमकां आमी म्हणपाक पावले, जाल्यार राष्ट्रगानान म्हणपा फाटली भावना कितें आशिल्ली हे आमकां ह्या लक्षांत घेवपाक जाय. इंडिपेंडन्सा पयलीं जेन्ना आमी सगळे ब्रिटिशा कडेन झगडटाले तेन्ना खंय तरी एक भयाचें वातावरण आशिल्लें. तांचे जुल्म इतले मोठ्या प्रमाणार वाडिल्ले की खंय तरी सगळ्या लोकांक पसून एक मनान भंय दिसतालो. आणि इंडिपेंडन्सा खातीर जेन्ना आमी झगडटाले तेन्ना तांकां एकठांय हाडप, तांचे भितर एक राष्ट्र भावना निर्माण करप, राष्ट्रभक्ती निर्माण करप, हाच्या खातीरूच हे राष्ट्रगान आमचे वंदे मातरम आमी म्हणपाक लागिल्ले. आणि ते म्हणटा म्हणटा लोक जुडत गेले. आमचे असंख्य असे कार्यकर्ते, असंख्य जे फ्रीडम फायटर ह्या मुवमेंटाक जुडले. आणि हे एक जे वंदे मातरम आशिल्लें हें एक सगळ्याक जोडपाचें एक साधन आशिल्लें. आणि त्या खातीरूच म्हाका दिसता आमी इंडिपेंडन्सा कडेन जेन्ना झगडटाले आनी आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें, म्हाका दिसता हे राष्ट्रगान ताच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आणि ह्या राष्ट्रगानानूच एक म्हत्वाची भुमिका ह्या हातूंत सगळ्यांनी घेतली. आमचे काँग्रेसीचे लिडर म्हाका दिसता तांणी 1905 ताचो जिक्र केलो, पूण म्हाका सांगन दिसता की 1937 जे कृत्य घडलें ताचेर तांणी कन्विनियंटली ताणें दोळे धांपपाचो एक निर्णय घेतलो. 1905 जेन्ना तुमी उलयतात तेन्ना 1937चो जिक्र तुमी करपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. आणि 1937 जाल्लें कितें जाल्यार नेहरूच्या लिडरशिपी सकयल म्हाका दिसता हे जे वंदे मातरम राष्ट्रगान आशिल्लें ताचे दोनूच स्टँडर्ड ताणें सेक्युलर म्हणून डिक्लेअर केले. म्हणजे बाकीचे मातृभूमीक बंधन करप हे नॉन सेक्युलर काय कितें, मातृभूमीक आपले प्रेम दाखोवप हे नॉन सेक्युलर काय कितें. सो हे दोन स्टँडर्ड तांणी दवरले आणि बाकीचे सगळे स्टँडर्ड
तांणी कट केले. हे कित्या खातीर ताणें कट केले हाचोय उत्तर ह्या काँग्रेसीच्या सगळ्या लिडरांनी आमकां दिवपाक जाय. 1937 जशे वंदे मातरमाचे ताणें 2 तुकडे केले तशेंच रोखडेच 1947 देशाचे बी 2 तुकडे करपाक ते सामके अग्रेसर आशिल्ले आनी ते तांणी केले. आज भारतीय जनता पार्टीचे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमकां अभिमान आसा की आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे पुराय राष्ट्रगान म्हणजे आमच्या सगळ्या मुखार हाडले आनी सगळ्यांक ते म्हणपा खातीर नाल्यार आमकां पन्न्यो यादी दिवपा खातीर हे आमकां सगळ्यांक प्रेरीत केले. आज खंयच्याय कार्यक्रमान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आसूं गव्हर्नमेंटाचे खंयच्याय कार्यक्रमाक आसूं वंदे मातरम पुराय वंदे मातरम आमी म्हणटात आनी खंय तरी आमी राष्ट्रा प्रती आपली भावना आपल्या मातृभूमी कडेन आपलो निगडीत संबंध आमी हे दाखोवन दितात. काँग्रेसीन आजूच न्ही जर हाचे पयलीं देशाक म्हणजे एंटी भारत स्टँड तांचो सदांच आशिल्लो आनी आज खंय तरी जेन्ना श्रीमती सोनिया गांधीचे हे कृत्य देशामुखार आयले जाल्यार खंय तरी काँग्रेस सगळी वैफलग्रस्त म्हणटा तशी जाल्या तांच्या पांयां सकयली वाळू म्हणटा तशी हे जाल्या आनी ते आज कसली विधानां करपाक लागतात. म्हाका दिसता काँग्रेसीन ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आपलें स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी काँग्रेसीन एडमीट करपाक जाय हय आमी वंदे मातरमाच्या अगेन्स्ट आसा आमकां वंदे मातरम आवडना. जेन्ना हे काल आमी पळयले तेन्ना काँग्रेस लिडर आमचो राहुल गांधी आनी श्रीमती सोनिया गांधी कितली अस्वस्थ आशिल्ली हे सगळे देशान पळयले. म्हणजे 150 कोटी आमची जी जनता आसा तांणी पळयले की कशी ही अस्वस्थ आशिल्ली कशी ताणें ते स्टॉप करपाक लायले. पण अरे मातृभूमीक वंदन करता जाल्यार तुमी स्टॉप करपाचें मागीर कारण कितें तुमचें हें तांणी सगळ्यांक सांगपाक जाय. राहुल गांधी उलयता आसतना आयकूंक येताले की हे आमचे राष्ट्रगान न्ही आनी आमचे कितें तरी दुसरें आसा म्हण. तुमचे दुसरे कसले कितें आसा इटलीचे बी कितें आनी कितें तुमी तातूंत भितर जोडला काय कितें. आमचे राष्ट्रगान हें आमकां सगळ्यांक आमकां एक प्राऊड फिलींग दिता आमकां पेट्रियोटिझम शिकयता आमकां राष्ट्रभक्ती शिकयता आनी आपल्या मातृभूमीक वंदन करपाक शिकयता. आनी आज म्हाका दिसता काँग्रेस आज टोटली म्हणजे सगळ्या फ्रंट्सार ती एक्सपोज जाता आसतना म्हाका दिसता ह्याय फ्रंटार ती एक्सपोज जाल्ली आसा आनी तांणी ह्या इन्सल्टा खातीर म्हाका दिसता देशाचो म्हणजे सगळे जनतेचो जे ह्या गानाक आमी राष्ट्रगान म्हणटात ताजी एपोलॉजी तांणी मागपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नमस्कार. आमच्या आमदारांनी आताच जे सांगलेले आसा तेतून एक जोडपाचें म्हटल्यार जेन्ना वंदे मातरमाचो विरोध केलो मागीर एक स्पश्टीकरण येता की खडगेजी खंय पांयाक त्रास जाता पूण ती खुर्ची हाड म्हणून सांगताली. तेज्या नंतर 35 मिनटां तो थंय उबो रावन आपलें भाशण दिता आनी तेज्या पयलीं म्हणलें तांकां लाल किल्ल्याचेर लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आनी खडगेजीक आमंत्रण आसलें थंय येवचें म्हणून पूण ते लाल किल्ल्याचेर येवंक ना. कित्याक कितें वंदे मातरम पूर्ण आयकुचें पडटलें म्हणून त्या मोदीजींचें संबोधन जगाक आख्खो जग रावतालो आयकपाक म्हणून ते आयकुचें पडटलें म्हणून. तेज्या बरोबर हांगासरलो कोण तरी लिडर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की तुमी खंय आसले ज्या स्वातंत्र्य टायमार. अटलजी 18 वर्साचे आसले तेन्ना क्विट इंडिया मुवमेंटाच्या हितून आसले. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हे त्या वेळाचेर स्वातंत्र्याच्या लढ्यान आसले. गोंयच्या मुक्ती बद्दल जर उलयत 1955 संघाचे आमचे लिडर जगन्नाथराव जोशी हे पत्रादेवीचेर येवन तेंच्यांनी मोर्चा हाडून पोर्चुगीजां भितर लढले. तूं विचारता खंय आसले जाल्यार त्या वेळाचेर आमचे नेते पत्रादेवीचेर आसले. तुमकां इतलोच जर राष्ट्राचो प्रेम दिसता जाल्यार तुमी ह्या वंदे मातरम कित्याक विरोध केलो. आनी दुसरो तेंचो एलओपी लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी पयर एक वाराणसीकार खंय तरी एक स्टेज शो करता. एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे कसो आसचो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन काय स्टँड अप कॉमेडी करतालो खबर ना. अचानक तो उलोवंक लागता तेवढच्यान संदीप दीक्षित स्टेजीर चडटा हो तेका घट्ट व्यंग मारता. म्हणजे अशें विकृत दिसताले तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें. आनी मागीर संदीप दीक्षित येता आनी तेका म्हणटा की तुमने मुझे मेलोनी तो समजा नहीं. अरे तू आमच्या लिडराक म्हणटा मोदीजीक म्हणटा गव्हर्नमेंटाक म्हण पण एक इटालीची प्रायम मिनिस्टर तिचेर तू असले रिमार्क्स करता ती उतरां सुद्दां घेवप ना. म्हणजे तू कितें दाखोवन दिता. एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन
पार्लमेंटात बसता, दोळे मिचकयता, वयता आणि प्रायम मिनिस्टराक घट धरता. तुझी जबाबदारी कितें? अमित शाह उलय उत्तर दी म्हणून उत्तर दिला, आपूण तेजे आयकपा येवना म्हणपाक लागलो. म्हणजे कसलें ऑपोजिशन आसा काय म्हणटा, कसलो लिडर आसा हो, हे आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. आणि आयज तेंचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येता, कित्या खातीर येता? 108 तेंचे कोण तरी BLA बूथ लेवल एजंट आणि तेंचे कोण तरी बुथाचे कार्यकर्त्यांक मेळटा. पण आत्ता प्रेसानूच न्यूज आयला की रजिस्टर्ड 108 BLAनी रिझायन केला. कोणाक मेळपा येता करून? अशें आमच्या आमदारान म्हटलें. खरें म्हटल्यार राष्ट्रीय अध्यक्ष खडगेजी जर गोंयांत येता, पयलीं तेणें माफी मागपा जाय देशा कडेन की काल जे पयर जे 15 ऑगस्टाक जे तेंच्यांनी जे वंदे मातरमाचेर जे तेंनी हालचाल जाली, हेवटेन तेवटेन नाचपा लागले, स्टॉप कर म्हणटा, तेणें माफी मागपाची गरज आसा. आणि जेन्ना तांकां कोण तरी येवन सांगलें थंय की हो एक लॉ आसा म्हणून ते उगी रावले आनी थंयसर मागीर वंदे मातरम तेंच्यांनी सोंपयलें. आयज खडगेजी जेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान पणजे येतले तेन्ना त्या ब्रिजा वयल्यान वयतले जे ब्रिज आमच्या सरकारान केला, तिसरे पूल. तशेंच मागीर आनी जर फुडें म्हापश्यां वचत अटल सेतूय आमी केल्ले आसा. जी डेव्हलपमेंट गोंया भितर जाला ती खडगेजींनी बरे दोळे उठून पळोवची, नाल्यार तेंच्या लिडरांनी तांकां ती दाखोवची. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंया भितर केंद्रा भितर डबल इंजिनचे सरकार आसा, जे सगळ्या सायडीन उदरगत करता, देशाचो विचार करता. ध्वज सुद्धा आमच्या देशाचो लावपाचो जो आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना 14 आयले त्या वेळाचेर रूल केलो, सगळ्यांक ओपन करून दिले की 13, 14, 15 ह्या दिसांनी आमी ध्वज लावचो. आमी जर नॅशनलिझमाचे उलोवंक गेले जाल्यार काँग्रेसीच्या लिडरांक जाता तरी कितें? तुमी कित्याक उगी रावले? खंय तरी कोणा तरी अपीस करपा खातीर ह्या वंदे मातरमाक तुम्ही विरोध करता. ह्या सगळ्या गजालीक तुम्ही जे विरोध करता, आमी खंय हेका नासले. आमचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरूच्या कॅबिनेटान रिझायन केले 370 आर्टिकल जो आसलो तेका विरोध करपा खातीर. काश्मीराचे 2 तुकडे काश्मीराक 370 आर्टिकल केलो तेका विरोध करपा खातीर. मोदीजी जेन्ना आयले तेंच्यांनी तो काढलो. आणि हो जो काँग्रेस सांगता न्ही, खंयची काँग्रेस म्हणटा? काँग्रेस फॉर्मेशन कोणे केले? फाउंडर कोण? एलन ह्यूम. एलन ह्यूम एक ब्रिटिशर, रिटायर्ड सिव्हिल सर्वंट ऑफ ब्रिटिश. 33 वर्सां तो जनरल सेक्रेटरी आसलो काँग्रेसीचो. त्याच्या नंतर दुसरी काँग्रेस झाली, इंदिरा आर काँग्रेस झाली. इंदिरा गांधी काँग्रेसींतल्यान भायर उडयलो, मागीर इंदिरा आय काँग्रेस केली तिने. 1975 ती जेन्ना तिचे इलेक्शन गेले त्या वेळाचेर तिने इमर्जन्सी लायली. त्याच्या खातीर आपण नवो लढो दिवचो पडलो स्वतंत्रते खातीर. आमचे लिडर जेन्ना अडवाणी असत किंवा मोदीजी, अडवाणीजी असत किंवा अटलजी असत, गोंयचे आमचे राजनभाई आर्लेकर असत, ह्या सगळ्या जाणांक 18 महिने जेलीन घातलेलो. तो दुसरो लढो जालो आमचो 1975. प्रेसाचेर आणीबाणी किंवा प्रेसाक बंदी घातलेली. बऱ्या सिंगरांक म्हणपाक दिवना. हे विसरले काय कितें काँग्रेसचे लिडर? म्हणून काँग्रेसचे लिडर सांगू शकता जे तुमचो लिडर ऑपोजिशन लिडर जे 99 फक्त 99 सीट घेऊन लोकसभेत बसला आणि 100 डिफीट झाला, त्याचे तुम्ही फॉलो करू नका. नाल्यार तुम्ही सोपल्याच स्टँडअप कॉमेडियन जो करता पळय ती सगळ्यांत लजेची गजाल आसा. म्हणून आमी तो निषेध करता आणि ज्या भुरग्यांनी वंदे मातरम म्हणले तांकां आमी सगळ्यांची तोखणाय करता. वंदे मातरम. काल आम्ही एक असे वाईट इंडिपेंडन्स डेक आम्ही असे वाईट कृत्य पळयले काँग्रेस लिडरातर्फे. ज्या जाग्यार त्यांनी वंदे मातरम आमचे राष्ट्रगान अर्धवट बंद करपाचो प्रयत्न केलो आणि तो असो अर्धवट बंद करपाचो प्रयत्न केलो हाचो आमी सामको निषेध करतात. बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी बॅड, व्हेरी रॉंग थिंग टू डू. इन्स्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग द राष्ट्रगान ताणें ताचो इन्सल्ट केलो. आणि हे काँग्रेसीक कितें नवीन न्ही, ते सदांच पार्लमेंटाचो सगळ्याचो असो अपमान करत असता. तशेंच आमचे जयंतजीन म्हणला तशें ताणें एक स्टेज शो केल्लो, ज्या स्टेज शोन ताणें एक विकृत मानसिकतेचो एक दृश्य ताणें दाखयलो आमकां सगळ्यांक. ताणें ते कोण संदीप दीक्षिता वचून वेंग कितें मारली आनी ताचेर तांचो कमेंट आयलो की यू थॉट इट इज मेलडी. इट इज सच अ सिक मेंटॅलिटी. जाल्यार एक महिला म्हणून म्हाका इतलें वायट दिसता पळोवपाक आनी हे सगळे देशाक आमचे पळोवचें पडटा. आय कंडेम, हेचो आमी निषेध करता ह्या असले कृत्य जे करून दाखयतात पळय. हो आतां 60 कडेन पाविल्लो सिनियर सिटीजन हो जर असली कृत्य करता
पोझिशन म्हणपाची जी तेची लायकीच ना. सो आय कंडेम सच ऍक्ट्स. थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांना ऐकल्याबद्दल खूप धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.